नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. दोतोरांचे सेफ्टीक जाय खर कायदो. सरकारी हॉस्पिटलांनी सीसीटीव्ही, खासगी हॉस्पिटलांनी घालतले. राणे सांगता. जीएमसी दोतोरांचे आंदोलन चालूच. आयएमएचे ड्युटेक. भलायकेची कुयदाद घेवंक एआय व्यवस्था लॉन्च. एपा वरवीं भलायके मार्गदर्शन. मंत्री विश्वजीत म्हणटा कॅन्सर दुयेंतीक लाव. 6 म्हयन्या भितर सिस्टम चालीक. गोंयांत 6 म्हयन्यांत ड्रग्साच्यो 70 केशी. 76 जाणांक अटक. धरल्या तातूंत 8 विदेशी, 46 भारतीय, 22 गोंयकार. फाटल्या वर्सा 140 केसी, 141 धरिल्ले. खासा रिपोर्ट. कर्नाटकाच्या कोन्नूरात एक्सिडेंटात 4 जाणांची फामील लागता गेली. फामील वताली बसवेश्वराच्या दर्शनाक. मोटार आणि कर्नाटकाच्या एसटीचो एक्सिडेंट. करमलघाट महामार्ग रुंदीकरणाक केंद्राचो बावटो. 1000 कोटींचो प्रकल्प. थळावे म्हणटा कामाचो दर्जो सांबाळात. 6 म्हयन्या भितर काम सुरू. 2 वर्सांत पुराय. वास्को सप्ताचे फेरयेत नॉन व्हेज खाणा जिनस. विश्व हिंदू परिषद मागता एक्शन. गोमंतक स्वाभिमानी हिंदूंची बांगलादेशात हिंदूंचेर हल्ल्याआड म्हापशा मडगांवां निदर्शनां. आणि मोरजे दोंगरांचे दोंगर भायल्यांचे भोकीक. थळाव्यांक धाक. कॅमेरा लावन दादागिरी. दोंगर घेवपी मोठे बिल्डर. उल्याक सरकाराची जाग ना. गांवकारांचो वाली राखणदार. दोतोरांचे सेफ्टी कायदो खर करूंक जाय. सरकारी हॉस्पिटलांनी सीसीटीव्ही घाल्यात. खासगी हॉस्पिटलांकय ऑन बोर्ड घेतले म्हण आरोग्य मंत्री राणे उलयला. संपार गेल्ल्या दोतोरांक खंय सरकाराचो तेंको आसा. आयएमएचे दोतोर ड्युटेक जॉइन जाले. जीएमसीच्या रेजिडेंट दोतोरांचो संप चालूच. कोलकाताचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टान सुओ मोटो घेतला. आज आम्ही गोंय राज्यान आमचे डॉक्टरांक आम्ही कमिटमेंट दिता की डॉक्टरांचे जे कितें प्रोटेक्शन, जे कितें सीसीटीव्ही कॅमेरा, जे तेंचे विचार आहात, जे तेंचे विचार ते रेझोनेट करता तेंचे विचारधारा की आम्ही वी सपोर्ट द डॉक्टर्स इन कॅलकटा. तेंचे सेंटिमेंट जे कितें घटना थंय घडल्या आमचो बी डॉक्टरांक पूर्णपणे पाठिंबो आहा. आयज आम्ही डॉक्टरांचे बरोबर रावतले आणि जे कितें गोंय राज्यान आम्ही सगळे गोष्टी आम्ही केल्ले आसा. पयलींच्यान ऑफ द डॉक्टर्स इन कॅलकटा आणि मेडिकल आमचे फ्रेटर्निटीचे सगळे लोक आयज कलकत्ता आयज आमच्या गोंय राज्यान सीसीटीव्ही पासून आमचे डॉक्टरांचे जे कितें मागणी आहा ते आमी आमचे डॉक्टर बरोबर आमी आसा. सरकार डॉक्टर बरोबर आसा. हांव हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तेंचे बरोबर आसा. आणि जो कायदो स्टेट सब्जेक्ट असल्या कारणान ट्वीक करपाची गरज आहा. ते ट्वीक करून आम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलाची सिक्युरिटी आणि महिला डॉक्टरांची सिक्युरिटी आम्ही प्रोटेक्ट करपाक प्रायव्हेट हॉस्पिटल भायर आम्ही दवरचे ना. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक बी आम्ही तांकां एंगेज करून प्रायव्हेट हॉस्पिटलाची बी वेगळ्या तरेचे नियंत्रण, वेगळ्या तरेचे मेकॅनिझम करपाचो आमचो प्रयत्न आसूं. As per the letter I received in the morning, they have said they are continuing with the strike. That is the routine services they said they will not do, and they also said that they continue to do emergency services. So as of today they are on strike, and they are supporting the national body. And in fact they have said they are waiting for the decision of the honorable high court. सध्याचे अपडेट म्हणजे की काल आणि आज म्हणजे काल ते सकाळी 6 पर्यंत ते आज सकाळी 6 पर्यंत आमचो ओपीडी शटडाऊन आसलो एज पर द नॅशनल सेंट्रल आयएमए गायडलायन्स. जो टाइम जाल्लो आसा आता ते रिस्ट्रिक्शन आमकां लागू जायना 6 o'clock. आणि अजून पर्यंत आमकां तरी आयएमए हेडक्वॉर्टर्स जे आसा थंयसून कांय फुडले कांय प्लॅन ऑफ एक्शन किंवा डायरेक्टिव्ह अजून येवंक ना. आणि तेजी आमी वाट पळयता आणि एज पर दॅट वी विल एक्ट अँड टेक फर्दर एक्शन. भलायकेची कुयदाद दवरूंक सरकारान एआय व्यवस्था लॉन्च केल्या.
भलायकी मंत्र्यान ॲप लॉन्च केलें. ॲपार रिपोर्ट वा दुयेंस सांगल्यार कितें जतनाय घेवची ते विशीं मार्गदर्शन मेळटलें. खासा करून खंय कॅन्सराच्या दुयेंतींक लाव जातलो. फुडल्या 6 म्हयन्यांत पुराय सिस्टम चालीक लायतले. ॲपाचेर 7 भाशा वापरूं येतात. मेन म्हणजे की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो ॲप आमी आयज लॉन्च करता. अंडर आमची एक व्हडली कंपनी रेटेड नंबर 1 in the world globally in terms of rating. ते AI म्हणजे तुका जर आमचे जो आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स जे आमचे एक मित्र जे ऑल इंडिया सायन्स कडेन ते आयज विदाउट एनी कॉस्ट आमी हे इम्प्लिमेंट आमी हो ॲप आमी इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो विचार आहा. आनी तेजो फोकस आहा ऑन कॅन्सर केअर अँड कॅन्सर फॉलोअप अँड कॅन्सर ट्रिटमेंट. म्हणजे कॅन्सराचे एकदा ऑपरेशन जाल्यार ते कशें ते केअर घेवपाक जाय ह्यो सगळ्यो गोष्टी ते ॲपाच्या माध्यमांतल्यान मनशाक गायड करूं शकता. कॉल्ड कॅन्सर केअर अँड म्हणजे हे सगळे कॅन्सर केअर प्लॅन म्हणून आहा तेजे. आनी AI आमी कसो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयज आरोग्य क्षेत्रांत आमी उपलब्ध करूं शकता हे लोकां कडेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका दिसता की आनी एक 2 म्हयन्या भितर 60 दिसां भितर आमी हो ॲप आमी गोंय राज्यांत आमी इम्प्लिमेंट आमी करतले. हे ॲपाचो उपयोग जातलो आनी हे ॲपाचो उपयोग ह्या तरेन जावंक जाय की लोकांक बी कळटलें की बाबा आपूण ब्लड टेस्ट अपलोड केल्यार ते प्रश्न विचारूं शकता. ते 5-7 लँग्वेजीन तुमी विचारूं शकता. कोंकणीन विचारूं शकता, हिंदीन विचारूं शकता, मराठीन विचारूं शकता, इंग्लिशीन विचारूं शकता. ते तुमकां त्या भाशेन ते हे करतले. गोंयांत जानेर ते जून 2024 ड्रग्सांच्यो 70 केशी रजिस्टर जाल्यात. 76 जाणांक अटक केल्या. तातूंत 8 विदेशी, 46 भारतीय, 22 गोंयकार. पुलिशेचो डाटा सांगता ड्रग्स सगळ्याक मेळटात. सनबर्नच कित्याक जाय काय म्हण मंत्री आलेश उलयल्लो. गोंयच्यो ह्यो एक केशी सगळ्या तालुक्यांनी रजिस्टर जाल्यात. ड्रग्स गोंयांतय सगळ्याक मेळटात हें खरें. सगळ्याकूच ड्रग्स मेळटा, सनबर्नूच जाय अशें ना म्हूण मंत्री आलेश उलयल्लो. I basically believe that drugs are today available all over. It would require sunburn to come and have big drugs available. जानेर 2024 ते जून 2024 मजगतीक गोंयांत कितल्यो ड्रग्साच्यो केशी मेळ्ळ्यात ते पळयात. पुलिसांनी वट्ट 70 केशी नोंद केल्यात. तातूंत 76 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्यात. गुन्यांव नोंद केल्ल्या मदीं 8 फॉरेनर, 46 गोंया भायले मात भारतीय जाल्यार 22 गोंयकारांचो आस्पाव आसा. गुन्यांव नोंद केल्ल्या मदीं 58 जाण 18 ते 35 वर्सां पिराये मदले आसात. वर्सा 2023 140 ड्रग्साच्यो केशी नोंद केल्यात आनी 141 जाणांक अटकूय केला. अटक केल्ल्या मदीं 21 फॉरेनर, 98 गोंया भायले मात भारतीय जाल्यार 22 गोंयकारांचो आस्पाव आसा. तातूंतूय 58 जाण 18 ते 35 वर्सां पिराये मदले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कर्नाटकाच्या कोन्नूरांत एक्सिडेंटांत एक फामी लागताक गेली. 55 वर्सांचो रुद्राप्पा अंगडी, ताजी घरकान्न आनी 2 भुरगीं गेली. फामील खंय कोल्हापुराक बसवेश्वराच्या दर्शनाक वताली. कर्नाटकाची ST आनी ह्या फामिलीच्या मोटारीचो एक्सिडेंट. कर्नाटकातल्या गदग हांगासरल्या कन्नूर या ठिकाणाचेर आयज सकाळी कर्नाटकची बस आणि कार यांच्यात एक भीषण अपघात घडिल्लो. या भीषण अपघातात हावेरी हांगासरल्या एकाच कुटुंबातील 4 जणांचो जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसा. हावेरी हांगासरले हे आंगडी कुटुंबीय कोल्हापूर हांगासर जे बसवेश्वराचे मंदिर आसा त्या मंदिरात श्रावण मासा निमित्त दर्शना खातीर वचत असताना हो अपघात घडिल्ला आणि या अपघातात आई वडील चेडू आणि चेड्याचो अशा एकूण 4 जणांचे मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसा. हे अपघाताचे प्रकरण आसा ते नरगुंद या पोलीस स्थानकात नोंद झाले आसात आणि या प्रकरणाचो तपास तो सध्या हे नरगुंद पोलीस करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. करमल घाटांतल्यान कुंकळे काणकोण महामार्ग रुंदीकरणाक केंद्राचो बावटो. 1000 कोटींच्या प्रकल्पाक गडकरीच्या मंत्रालयान बावटो दाखयलो. काणकोणकार खोशी. कितलो तेंप जाली ही मागणी आशिल्ली. करमल घाटांत मोठो ट्रॅफिक जॅम जाता. मात सरकारान खंय कामाचो दर्जो सांबाळचो. 6 म्हयन्यां भितर काम सुरू, 2 वर्सांत तडीक. केंद्र सरकारान करमल घाट वरवीं कुंकळे काणकोणा महामार्गाच्या सुमार 1000 कोटीच्या प्रकल्पाक मंजुरी दिल्या. काणकोणा ते मडगांवां येरादारी करपी थळाव्यांक हाचो फायदो. वाडटी येरादारी, पर्यटक, अरुंद रस्तो, वाडपी अपघातां खातीर थळाव्यांक करमल घाटाक खूपच त्रास जातालो. गेली कितलीशींच वर्सां आमी करमल घाटांतल्यान येता वतात. पयलीं ट्रॅफिक नाशिल्लो.
आतां करमल घाटारा वेल्यान वचप म्हळ्यार जीव मोठी धरून वचप जाता. आनीक सांगपाचें म्हळ्यार इतकें ट्रॅफीक वाडला, ट्युरिस्ट हें तें. आनीक काणकोण सांगपाचें म्हळ्यार काणकोण हें ट्युरिजमाचें एक व्हडलें केंद्र जाल्ल्यान गेले 2 वर्सां फाटीं आमी अशे एक्सिडंट पळयल्यात, दोळ्यांनी पळयल्यात. आनीक ह्या एक्सिडंटाक पयलीं दोनूय वटेन हें आसा. 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट हो काणकोणाक पयलो प्रोजेक्ट अशें दिसता म्हाका. रस्ते रुंद जातले आनीक ट्रॅफीक सुदारतलो अशी आमी अपेक्षीत. 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट मंजूर केलो म्हण जालें ना, तें काम प्रत्यक्षाक सुरू जावपा जाय आनी सुरू जाले नंतर तें आमकां प्रत्यक्षाक अनुभवपाक मेळपा जाय, इतलीच अपेक्षा. रस्त्याचें काम करतना ते बऱ्या दर्जाचें करचे, पेडण्या महामार्गाचें केला तशें करचें न्ही म्हूण थळाव्यांची मागणी. हे जे पळय आतां गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिला रोडाक, खरी एक बऱ्यांतली बरी गोश्ट काणकोणकारां खातीर जावं नॅशनल हायवेच्या बाबतींत. ना इतले प्रोजेक्ट आतां पळय आसा न्ही, हो खरोच 1000 कोटी म्हणल्यार खूब हें आसा. तो कसो बाबा युटिलायज करता गव्हर्मेंट हे पयशे, गव्हर्मेंटा पयशे. कित्याक आतां आमी प्रत्येक कडेन पळयता की मोपा रोडा जावं आनी खंय जावं की स्लायडचे दोंगराचे जावं हाजें तें कोसता. म्हणटकीर हाजें युटिलायज करून म्हणजे जें काम चल्ला तेजे सुपरवायझर, इंजिनियर हांचेर डिपेंड उरता की काम बाबा कशी क्वॉलिटी जावची तें. आनीक तें म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान आमच्या सीएमान लक्ष दिवन तातूंत बरे भशेन तें काम करून घेवचें. 6 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट चालू जातलो आनी हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलो. टोटल जो हेजो कॉस्ट आसा तो 1000 कोटी आसा आनी हो तांकां सँक्शन जाल्लो आसा. लोकांची मागणी आसा की हो प्रोजेक्ट बरो जावचो आनी जाता तितल्या बेगीन जावचो. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश करता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. वास्को सप्ताचे फेरयेत आता नॉनव्हेज खाणा जिन्सांचे गाडे घुसले. विश्व हिंदू परिषदेन हरकत घेतली. सप्ताची कमिटी आनी मुरगांव पालिकेन खबरदारी घेवची. देवळाच्या आवारात असली दुकानां घालूंक परवाने दिवचे न्हय म्हण विश्व हिंदू परिषद मागता. आयज एक विश्व हिंदू परिषद हांच्यांनी एक ऑब्जेक्शन हांगा रेज केल्लें आसा की दामोदर सप्तकाचे निमित्तान जेन्ना हांगा दुकानां जाता, स्टॉल्स जाता तेन्ना म्युनिसिपालिटीन काळजी घेवची. दामोदराचे देवळाच्या प्रांगणान भितर थंय आतां नॉन व्हेज प्रकार मेळपाक लागला. बिर्याणी आनी चिकन तंदुरी आनी चिकन मोमोज हे सगळे प्रकार हांगा विकपाक लागला. 2019 म्युनिसिपालिटीन एक रेजोल्युशन पास केल्लें की कशेंच नॉन व्हेज स्टॉल आमी सप्तकाच्या फेरीन लावपाक दिवपा ना म्हणून. पण आयज अशें जालां की ह्या सप्तकाच्या फेरीन 4 स्टॉल अशी आहा जी नॉन व्हेज विकता. चिकन शॉर्मा, ऑल चिकन आयटम्स तितून विकले जाता आनी ओपनली विकले जाता. काही भक्तगणांनी जे आमच्या सप्तकाक येता तेंच्यांनी ही कागाळ आमचे कडेन पर्यंत पावयली. म्हणून त्या संदर्भात आम्ही एक मेमोरेंडम दिवपा खातीर चेअरपर्सना कडेन येयल्ले की अशा प्रकारचे गोष्टी जावचे न्ही आनी ते तुरंत बंद करचे. आमचे जे भक्तगण येतात त्यांची धार्मीक भावना दुखवली जाता. इतले मजगती अशा स्टॉलांचेर बेगोबेग बंदी घालता आणि हे फुडें अशो घडणुको घडच्यो नात अशें आश्वासन मुरगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिलां. हेच्या पयलीं हांवेंनूच 10 तारखेक हांवेंनूच आमच्या इन्स्पेक्टराक महेशाक, सॅनिटरी इन्स्पेक्टराक ताका सांगून ते बंद करपाक लायलेले आनी तेंच्यांनी बंद केलें म्हणून म्हाका परत रिप्लाय दिली बंद जाला म्हणून. पूण आतां हे विश्व हिंदू परिशद येयल्यान तेंचे सांगलें चालू आहा म्हणून. पूण खरी वायट गजाल. आमकां खबर आहा आमचो सप्तक दामबाबाचो सप्तक आमच्या इश्टान असलें चलना आनी इन फ्युचर अशें जावपाकूय जायना. म्हणून आमी आतां तुरंत एक्शन घेतले आनी इन फ्युचर अशें जावंक पावचें ना हें तुमकां आश्वासन दिता. विश्व हिंदू परिशदान इमिजिएटली डिमांड केल्लो आसा की हो जो स्टॉल आसा तो इमिजिएटली लायसन्स रिवोक करचे जावं तो स्टॉल बंद करचे. वास्कोच्या स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. हिंदू एकता मंचाची म्हापशां उपरांत मडगांवां आयतारा हिंदू एकता रॅली जाली. बांगलादेशांतल्या हिंदूंचेर चलिल्ल्या अत्याचारांचो निशेध करतना थंयच्या हिंदूंक तेंको दिवंक ह्यो गोंयांत रॅली. रॅलीक हिंदू संघटनांचो लोक मोठ्या प्रमाणात जमलो. समाज कल्याण मंत्री म्हणटा राष्ट्रद्रोह्यांक हिंदूंची ताक दाखोवंक अश्यो रॅली देशभर जावंक जाय. आमी आयज हांगा जमले आसात ते आमच्या भारताचें संविधान आसा त्या संविधाना भायर कांय गजाली जातात. पर्टिक्युलरली बांगलादेशान भितर जे हिंदूचेर अत्याचार जातात आनी थंयचे सरकार जे आसा
ते हांकां प्रोत्साहन दिता ताचो निशेध करपा खातीर एक हिंदूंची एकजूट जावपाक जाय. हिंदूंचेर जावपी अत्याचार संपूर्ण देशान भितर आनी पर्टिक्युलरली हातून भितर बांगलादेशान भितर जातात हे आमी पळोवपाक जाय. आनी आमच्या देशान ज्यो अशा प्रवृत्तीच्यो शक्ती आसात ते म्हणटात की हे भारता भितरय घडप शक्य आसा आनी भारतय त्याच दिशेन वता हे आमी कदापि मानपाक तयार ना. भारत हो एक लोकशाही प्रधान देश आसा आनी संपूर्ण जगान भितर सगळ्यांत व्हडली लोकशाही जर खंय आसा जर जायत जाल्यार ती भारत देशान भितर आसा. आनीक बांगलादेशाचे जे स्वरूप जाल्ले आसा ती हिंदूंचेर जो अत्याचार जातात त्या अत्याचाराच्या विरोधान आमी आवाज काडपाक जाय. आनी आमी जे लोक हांगा ह्या हांव म्हणटा तांकां राष्ट्रद्रोही ह्या राष्ट्रद्रोहींक परत एक फावटी आमच्या एकजुटीची ताकद आमकां दाखोवपाक जाय म्हणून ही मिरवणूक आमी गोंयच्यान करतात. म्हणूनच आमची परत एक फावटी एकजूट जावपाक जाय. बांगलादेशांतल्या हिंदूक न्याय मेळपाक जाय. तांचो सन्मान ती राखपाक जाय. तांची ज्यो प्रॉपर्टीज आसात तांची ती घरदारां आसात तांकां ती सन्मानान परत मेळपाक जाय आनी थंय तांचेर अत्याचार जावपाक जायना एट्रॉसिटीज जावपाक जायना हाचे खातीर आनी ताचो निशेध करपा खातीर आमी एकठांय जायले आसात. इतले मजगती शेनवारा सांजे बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी हिंसाचारा आड म्हापशा भव्य निषेध यात्रा जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोरजे दोंगरांचे दोंगर भायल्यांचे भकीक थळाव्यांच्यो पारंपारीक वाटो बंद केल्यात. गेटींचेर कॅमेरे बसोवन थळाव्यांकडेन दादागिरी चल्ल्या. सरकार उल्याक पावना. मोरजेकारांक आतां गांवच्या राखणदारांचोच आदार. ताकाच उलो. गांवच्या देवाक घराणे. गांवच्या लोकांक आतां राखणदारान सांबाळचें. सरकारान गांवच्यो जमनी राखच्यो. थळाव्यांचो उलो. भौसाचो हामतुशिनी माझ्या ह्या चतुर्शिमेचे हे चारय मानकारी जे आहात थोल्ल्यावाडा वयलो सावनियांतलो त्याच प्रमाणे सिद्धापीर आणि आत माझी सटी आई ह्या गांवाची राखणदारी. पण थोल्ल्यावाडा वयलो जो आहा तो मांद्र्याचो आणि मोरजेचो राखणदार. आज त्या राखणदारा कडेन जर वयतलो जाल्यार आमकां पंचायतन देवस्थानाचो जो काय मान आहा तो मान घेवन आमकां त्या थंय वचचा पडटा. आज पस्कुरांक तो तरल आसूं म्हाल आसूं किंवा कोणें आसूं पण आमकां दोगांयक वचान थंय गाराणा घालचा पडटा तरलाल आनी आमकां. तर तुमच्या कडेन आज जो प्रश्न मांडटय मी आज जी जमीन आहा ती जमीन आज ही लेकरांची. त्या जमनीसून आमकां वचांक वाड आसली धाकटी आनी त्या वाटेन आमी थोल्ल्या वाडा कडेन वता आसलो. तर आज ती वाटय बंद केली आणि त्याच प्रमाणे त्या वाटेन रस्तो करून आज आमकां त्या वाटेन वचांक दिनन ना. तर आज ताका गेट घातलेली आहा. गेटीर गेल्या नंतर ते वॉचमॅन आहा ते तुमकां भितर वचपाक रायट ना. आणखी काय ना खूप काय बडबड फोटो काडटात आणि फोटो काडटात आणि केसी करतात. आज पूर्ण तुमकां मागणा मागतय मी आज जा काय आहा ह्या आमच्या बारीक लोकांचेर जो काय हो शेय दवरलेलो आहा काय तो शेय पूर्णपणान मोकळो जावंक जावो म्हणून आमी ह्या सगळा केल्लो आहा. आणि त्याच्या आमदारान मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारान आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां न्याय मेळोवन दिवचो असो त्यांच्यानी आश्वासन ती पुरी करची अशी तुमच्याकडे मागणी मागता. अस्तंत घाटाच्या सैमाविशीं लोकांमदीं जागृताय करूंक 70चे विवेकानंद पर्यावरण जागृती फोर्साची खासा यात्रा. रातया अस्तंत घाटांतल्या डार्जिंग लायटीचो अणभव घेवंक खासा भोंवडी. डार्जिंग लायटी पळोवंक लोकांच्यो देशा भायर भोंवड्यो. मात अस्तंत घाटा कडेन खंय फाट. सैमीक दायज सांबाळपाचो संस्थेचो उलो. खासा रिपोर्ट. पावस आनी गोंय हाचे वेगळेच नाते. सैमाचे सुंदर रूप पळोवंक गर्दी करपी पर्यटकां खातीर पावसांतले गोंय खूब उमेद दिसता. 70तली विवेकानंद पर्यावरण जागृती फोर्स ही संस्था अत्यंत घाटांतल्या सैमीक गजाली विशीं जागृताय करूंक यत्न करता. एक आशिल्लो म्हणजे तो बायोल्युमिनेशन फंगस. ओके, तो जो फंगस आसा तो ग्लो जाता रातचो आणि रातचो ग्लो जाल्ल्या कारणान आणि तो तुम्ही नेकेड आय जेन्ना तुम्ही टॉर्च बंद केल्या उपरांत तुमकां तो सबंद जमीन आसा जंगल आसा ते सामके ग्लो जाता ते दिसता. तशेंच रेप्टायल्स फ्रॉग्स म्हणनाका स्नेक्स म्हणनाका इट वॉज एन अमेझिंग एक्सपिरियन्स. आणि हांगा अशेंय पळयलें की थोडे आवय बापूय ल्हान भुरग्यांकूय घेवन आयिल्ले पूण जो मनान जो एक फियर फॅक्टर आसता की बाबा एक सर्प पळयलो की ताका मारतो हे करतो तो फियर फॅक्टर हांगाच गेल्लो आसा. तो
ह्या नायट रेलीचे म्हत्व अशें आशिल्लें की आमी हांगा बायो एलिमिनेशन्स पळयले जे वेस्टर्न घाटान दिसून येता. कारण जितले हांगा पार्टिसिपंट आयिल्ले, कारण काही कर्नाटकाचे असले, काही तामिळनाडूचे असले, काही चडशे गोंयचे असले, सगळे हॅपीली जाऊन गेले. It was a very awareness, a lot of awareness also that we got. आमचो तो जेन्ना आमी वेस्टर्न घाट म्हणटा तेन्ना वेस्टर्न घाटाक आमच्या इतली इको बायोडायवर्सिटी जी आसा आनी हांगासर प्रत्येक गजालीन हांगासर वेगळेपण आसा आनी तेकाच लागून आयज आमी वेस्टर्न घाटाक येयला. रिटायर्ड SP बोसुएट सिल्वाचो सुणो चाविल्लो म्हण 3 वर्सां आदल्या कागाळीचो अजून FIR ना. पुलीस FIR करिना म्हण कर्नल जिजस फुर्ताद GMFCत गेला. सुण्याचो धनी तेन्नाचो SP म्हण खंय पुलिशेन कागाळ चेपली. FIR केलोच ना. कर्नल बोसुएटाचेर FIR मागता. 3 वर्सां आदी कर्नल जिजस बेनिनो फुर्तादो मॉर्निंग वॉकाक गेल्ले कडेन दोग सुण्यांनी खंय तेचेर हल्लो केल्लो. त्या सुण्यांचो धनी तेन्नाचो दक्षिण गोंयचो SP बोसुएट सिल्वा. पुलिशेंत कागाळ नोंद करून लेगीत तेन्ना ह्या घडणुकेचेर कांयच कारवाय जावंक ना. कर्नल जिजस फुर्तादो आनी एक कोर्टांत केस फायल केल्या अगेन्स्ट गोवा पुलीस डिपार्टमेंट आनी तेज भाशेन गोंय सरकाराचेर म्हणल्यार जाता. सुमार 3 वर्सां आदी एक दीस हांव सकाळचो म्हणजे मॉर्निंग वॉक करता आसतना एकटो मनीस येयलो मुखायल्यान. 4 जाण सुणी गेले, 2 मानलोली आनी 2 बेश्ट सोडलेली. अकस्मात 2 जाण सुण्यान म्हाका सारको अटॅक करून नास मारलो. हांवें जेन्ना फुडें पुलीस कंप्लेन केली तेन्ना कोण येयलें की हो मनीस जो फुडें सुणी घेवन भोंवतालो रस्त्यार हो SP म्हूण गोवा पुलिसेचो. तेजे कडल्यानसून गोवा पुलिसान हेजेल्यान कांयच एक्शन घेवना. पूण ही केस म्हाका झगडपाक लागल्यार आतां उणें म्हळ्यार 3.5 वर्सां जालीं आनी गोवा पुलिसाचो हांव एक कंप्लेनंट रिप्लाय म्हणटा तो दिवपाक म्हाका 2 वर्सां लागोलीं. फॉर 2 years तेमी म्हाका एक देखून रिप्लाय दिलो ना एज अ कंप्लेनंट म्हज्या नांवान. सो आय एम हियर टू फायट दीस केस. कित्याक गूड गव्हर्नन्स जरी तर आमकां मेळना जाल्यार गूड गव्हर्नन्स आमी झगडोन घेवचें पडटलें. डिमांड आसा पयलीं म्हणटा तें हो मनीस बोसेट सिल म्हणटा तो पुलिसी आसलेलो ताका लागून तेणें ही केस सप्रेस केल्या. म्हणटकूच हें कलरेबल इन्वेस्टिगेशन पयलीं म्हणटा तें पुलीस ऑफिशियल जितले पडीन इनवॉल्व आहाय जेमी हें कलरेबल इन्वेस्टिगेशन केलां तेंचे गोंय सरकारान एक्शन घेवचें. आनी दुसरें हे बोसेट सील म्हणटा तेजेर एक FIR रेजिस्टर करचो अंडर सेक्शन 289 ऑफ द इंडियन पिनल कोड कळ्ळें तुका, लिव्हिंग अ नेग्लिजंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एनिमल. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. फाल्यां रक्षाबंधन. कमर्शियल बाजारपेठेत तरेतरेच्या राखयांचे मांड. वेगवेगळे ट्रेंडी डिझायन, रंग आणि मॉडेल. मात फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या खासा भुरग्यांनी केल्ल्या राखयांचे मोल वेगळेच. ह्या भुरग्यांनी केल्ल्या 10,000 राखयांतल्यो 8,000 आतां मेरेन खोपल्यो. पेक्षा एबिलिटी तांच्याकडे कितें आसा ताजेकडे फोकस केले वता. राखयो करपाक आवडटा? कोण कोण शिकयता तुमकां ह्यो करपाक? पूनम टिचर. आतां तुवें आतां पर्यंत कितल्यो केल्या राखयो? समाजाकडे तांकां देव घेव खुशी करप ती कळना आनी ताका लागून आमी इश्कोलानूच ताका शेल्टर्ड वर्कशॉप म्हणटा ते आमी उगडटा. हो डे केअर सेंटर म्हणून एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान पयलीं स्कीम सुरू केल्ली की जांकां जी भुरगीं शिकून जाल्यात आनी तांगेल्या पालकांक आतां शिकून जाल्या उपरांत तांकां सर्वीस मेळनाशिल्ल्यान घरा कडेन उरतात. आमी तर केअर सेंटराच्या अंडर आमी ह्या राखी म्हणत अथवा आकाश कंदील पणट्यो हें प्रोडक्शन आमी तर सुरू केल्लें. स्टेप बाय स्टेप हें ट्रेनिंग तांकां दिलें वता आनी जो पर्यंत 18 वर्साच्या भुरग्यांक जाता की त्या नंतर खंयच्याय पद्दतीन ते स्वताचो उदरनिर्वाह आपूण करूं शकतले इतले पर्यंत ताका ह्या शाळेन ट्रेन केलें वता. कसल्यो कसल्यो केल्या? कार्टूनाच्यो. आमगेल्या टिचरीची खरोखरच तसली करप म्हणजे की ती तांचे कडल्यान आशिल्ली तांची कलात्मक बरे भशेन वाव दितात. तर हे तांचे आर्ट हे प्रोडक्ट तयार करपा कडेन कशें उपयोग पडटले तो विचार करून ते तांचे कडेन वापरले वता. बरो प्रतिसाद मेळटा. लोकूय आमगेल्या त्या भुरग्यांनी केल्ले भांगयो राखी म्हणून आकाशल्यो म्हणून घेतात, आमकां कुकिंग करतात आनी एक प्रकारचे आपणें सामाजीक दायित्व दाखयतात.
10,000 भुरग्यांनी तयार केला राखीव आणि दुसरो विशेष सांगपाचें म्हणजे 8,000 पर्यंत विकत गेल्यो आमच्यो Already सोंपल्यो आमच्यो खूपच सुंदर राखीव तयार केला म्हणजे ताणी भुरग्यांनी. सगळ्यो राखीव ज्यो आहा ती कोण तयार करता तुमी पयला आसतलें कशी भुरगीं तयार करता आनी कश्यो तांकां टिचरी ज्यो आहा त्यो गायड करता. डवळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दांडिया नायट ट्रेंडाच्या काळात बोरयेच्या बायलांचे लोककला संस्कृती सांबाळपाचे दिशेन पावले. श्रावणातले दर तिनसांजे देवळांत फुगडी. फुगड्यांचे दायज शेणटा ते सांबाळूंक हे पावल. पोरू हांवें एक आर्टिकल पळयलें फेसबुकाचेर की फुगडी जी आमची आसा ती लुप्त जायत चल्ल्या आनी ती फक्त स्पर्धे पुरतीच मर्यादीत आसा. सो पोरूच्यान एक मनान विचार आशिल्लो की कित्याक आमी फुगडी फुडें काडया नाका. आमचो जो लोकनाच आसा तो खंय ना खंय तरी शेणत चल्ला म्हणून. आनी ह्या कृष्ण मंदिरान आमी नवरात्रांक 9 राती हांगा आमी नाचता. सो सदांच मनान विचारता आनी थोडी बायलो आसा ज्यो हांगा फक्त फुगडी घालता ती सदां म्हणप कितें गो खुशबू तुमी हांगा नवरात्रान आसा आनी आमी केन्ना फुगडी घालतली अशें एकदां म्हाका म्हटलें एके बायलेन. सो तेच मनान उरलें आनी जेन्ना श्रावणाक एक 5-6 म्हयने आशिल्ले पळय तेन्ना हांव हांगसरले अध्यक्ष जे आसा सुदेश नायक तांकां मेळ्ळें. तशेंच हांगा एक फुगडीचो मंडळ आसा नवदुर्गा गोपाळकृष्ण फुगडी मंडळ तांकां वचून मेळ्ळें आनी तांचे कडेन बसून हांव उलयलें की असो असो म्हाका एक उपक्रम आसा करीन दिसला की आमी 1 म्हयनो हांगा फुगडी घालया. शिकपाकूय मेळटलें आनी तुमी आमकां शिकया आनी हांगसरल्या सगळ्या बायलांक आमी सांगलें की अशें अशें आसा एक वर तुमी स्वता खातीर काडा सांजचे 1 वर काडा आनी फुगडी हांगा आमी घालया. आनी असो उपक्रम आमी 5 ऑगस्टाच्यान जो आमी चालू केला तो आज पर्यंत आमी हांगा फुगडी घालता. FC गोवान आयतारा येता त्या ISL सिजना खातीर टिमीचे प्लेयर आनी जर्सी लॉन्च केली. फाटल्या सिजनात टीम बरी खेळ्ळी मात कांय गजाली आनीक बऱ्यो जावं येता. टिमीचो कोच मानोल मार्केज उलयला. ह्या सिजनाची टीम टायटलाक पुराय यत्न करतली. फॅन्सांचो मोग असोच आसचो मोनोलाचो गोंयकाराक उलो. Happy to see you once again, one more season here. We are very happy that to be once again in this club that was, is and will be always one of the top teams in not only in India. If I speak about the last season, was okay, but in some moments we are still thinking that we could do something more, and this is that we will try for next season. The only thing that I can promise you is that these players that you will see now, they will give everything in every single action in every game, only because you can be or you will have growth from all of them. Thank you very much. Keep going with your support, please, and Uzo! खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.